Welcome to Garden of Glory. Today we explore 1 John chapter 5 verse 1 to 21, where we're reminded of the assurance we have in Christ and the victory that comes through faith. जुआवांचे पयलें पत्र ओवेसोर 5 ओळी 1 ते 21. संवसाराचेर आमचें जोईत. जी कोण जेजूक क्रिस्त म्हूण भावार्थान मानून घेतात तीं देवा थावन जल्मोल्यांत, आनी जी कोण बापाचो मोग करतात तीं ताच्या भुरग्यांचोय मोग करतात. आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळता जाल्यार दुबावा विरेत आमी देवाच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण आमकां कळोवन येता. कारण देवाचो मोग करप म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळप, आनी ताच्यो आज्ञा जोडनूय. कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जोईत व्हेला. संवसाराचेर आमी जोईत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोईत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण भावार्थ धरतात तींच. जेजू विशीं देवाची गोवायकी आनी सासणीक जिवीत. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं तो आयलो. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी पवित्र आत्मो हाका गोवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हळ्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा: आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्ली आसा. जी कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचे सवे ही देवाची गोवायकी आसा. जी कोण भावार्थ ठेविनात तीं देवाक फटकिरो करून सोडतात. कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती तांणी मांडून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां, आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत आसा. ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशाक जिवीतूय ना. तुमचे सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरला. हें तुमी जाणो जावचे खातीर हें सगळें हांवें तुमकां बरयलां. पुरवणां. पूर्ण विस्वासाचें मागणें. कितेंय आमी देवाचे खुशे पोरमाणें ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा. आनी जर सगळीं आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणो तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. जे कोण आपलो भाव ओ भयण मरणांत रिगोवन दवरिना तसलें पातो करता म्हूण पळयतीत तांणी त्या भावा ओ भयणी खातीर प्रार्थना करचें. आनी अशें तांचे वरवीं त्या भावाक ओ भयणीक नव्यान सांगता मरणांत रिगोवन दवरिना तसलें पातक करतल्यांक जिवीत मेळटलें. मरणांत रिगोवन दवरता तसलें पातक आसा. असलें पातक करतल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हळ्यार पातक, पूण सगळीं पातकां मरणांत रिगोवन दवरतात तसलीं न्हय.
पोत्राचो आटाप. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातोक कोरिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगून दवरता आनी नोश्त्याक तांचेर हात घालूंक कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणो. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नोश्त्याच्या ताब्यांत आसा हेंय जाणो. आनीकूय आमी जाणो, देवाचो पूत आयलो आनी खोऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां विवेक दिला. ह्या देवा सोवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यानो, फुडया देवांत थावन पयस रावन सोत्राय धरात. The passage highlights the testimony God has given concerning His Son. Eternal life is found in Jesus alone. To have the Son is to have life. To reject Him is to remain separated from that life. This truth brings both clarity and urgency to our faith. Let us pray. Father, thank you for the assurance we have through faith in your Son. Help us walk in love, obedience, and confidence as children of God. Strengthen our faith to overcome the world and teach us to pray with trust in your will. Guard our hearts from anything that pulls us away from you, and keep our lives centered on Jesus, our true and eternal life. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.